कितें मार्केट कमिटी म्हापसा मार्केट असोसिएशन हे आमचे कडेन आयज आयिल्लें आसलें. तेंच्यांनी आमकां तेंचे एक रिक्वेस्ट दिला की इम्प्लिमेंटेशन ऑफ सॅनिटेशन चार्जीस हे आमी सगळे टॅक्सीस आसा तितून हे लायताय गार्बेज टॅक्स म्हणून तेंचे आसा की ते आमी ते टोटल 4 वर्साचे पेंडींग आसा पळय ते 3 वर्साचे वेव करचे म्हणून तेंचे की कारण की आमचे कडेन एक नोटिफिकेशन येयल्लें आसलें 1 ऑक्टोबर 2020 की आमी ते इम्प्लिमेंट करचे म्हणून पण काही कारणान ते तेन्ना एडमिनिस्ट्रेशन लागलेलें आसलें म्हणून ते फुडें येवंक ना आमच्या कावन्सिलाच्या मागीर कावन्सिलान ते म्हाका दिसता 23 कावन्सिलान येयलें आनी तशें डिसिजन जालें की घेवचें म्हणून चार्जीस पण तेंची आमकां परत रिक्वेस्ट येयली की आमकां ते लावनाका म्हणजे खूब चार्जीस जाता आनी आमचे कडेन जावचें ना म्हणून इतल्या वर्साच्या वांगडाच पेमेंट करपाक पण आतां तेंची रिक्वेस्ट येयल्या की आमी 24, 25 आनी 25, 26 हे भरता चार्जीस म्हणून पयलींचे आमकां तुमी ते वेव करा म्हणून ते प्रमाणे आमी डिसिजन घेतला म्हणजे आतां की हांवें तांकां सांगलां की आमी कावन्सिलाक हाडटा आनी त्या प्रमाणे कावन्सिलान कितें डिसिजन जाता त्या प्रमाणे घेता आनी मागीर ते DMAक धाडटा हायर ऑथॉरिटी तेंचे कडसून आमकां बरें येता बिल जाल्यार मागीर फुडें आमी ते इम्प्लिमेंट करता अशें सांगलेलें आसा. सिद्धेश रावत म्हापसा वेपारी संघटनेचो सचिव आमच्या कडेन आमचे अध्यक्ष आसात जितेंद्र फळारी तशेंच बाकीचे कमिटी मेंबर आसात. आमी आज येयल्ले विशय घेवन चेअरपर्सनाक मेळपाक तशेंच CEOक मेळपाक सॅनिटेशन चार्जीस हो विशय आसा. ते सॅनिटेशन चार्जीस आसा पळय ते नोटिफिकेशन 2020 येयल्लें तेन्ना ते कोविडच्या टायमार होल्ड दवरले पण आतां पोरूच्यान मुन्सिपाल्टीन सॅनिटेशन चार्जीस लावपाक सुरू केला पण तेजेर प्रॉब्लम कितें जाला तेंच्यांनी बॅक डेटेड लायला म्हणजे 2021 लावपाक सुरू केला आनी आतां 25 उरला सो आतां अंदूच्यान ते लायता पळय तेन्ना ते 4 वर्साचे एकदम लायता तो एमावंट खूब व्हडलो जाता सो आमी रिक्वेस्ट करून येयल्ले की आमी सॅनिटेशन चार्जीस दिवपाक रेडी आसा पण ते अंदूच्यान लावचे हे करंट फायनान्शियल इयराच्यान सुरू करचे आमकां वाडीव चार्जीस दिवपाक काय प्रॉब्लम ना पण तेच्या खातीर तेंच्यांनी आदली आसा पळय ते 4 वर्साचे एकदम घेवचे न्हू हो फक्त वेपाऱ्यांचो प्रश्न ना सगळे अख्खे म्हापशाचे सिटीचे जे वेपारी आसात तशे हावज होल्ड आहा सगळ्यांक हे लागतली सो आमी रिक्वेस्ट केला कावन्सिलाक की तेंच्यांनी ह्यो बॅक डेटेड आसा ते घेवचे न्हू करंट फायनान्शियल इयराच्यान घेवचे. तशेंच आनीक प्रश्न आहा की मुन्सिपाल्टी समजा इतके पयशे घेता तशी आमकां सेवा तशी मेळना तो प्रश्न आसा की आमी म्हणटा लोक पयशे दिवपाक रेडी आसा कचरो व्हरपाक जे यंत्रणा जाय तशी यंत्रणा म्हापसा मुन्सिपाल्टी कडेन ना की तेंच्यांनी पयलीं सुदार करचे आनी मागीर वाडीव दर घेवचो असो आमची तेंचे कडेन मागणी करता. आमी चेअरपर्सन प्रिया मिश्रा हांकां मेळ्ळे तेंच्यांनी सांगलां की ती कावन्सिलाक हो प्रश्न मांडटा आनी आमी होपफूल आहा की ती बरे पुरू तेंच्यांनी तशेंच आमी रिक्वेस्ट केली तेन्ना होल्ड दवरलेले म्हणून ते कितें तरी पॉझिटिव्ह येतले अशें आमी आशा करता. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.